आज शूर छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करण्यासाठी थोरापासून मोठ्यापर्यंत, लहानापासून थोरापर्यंत सर्व बाल गोपाळधर आणि ज्येष्ठ मंडळी आज इथे श्री चेतन मंजू देसाई यांच्या आमंत्रणाला मान देऊन आज इथे उपस्थित आहे। 400वी जयंती एक वेगळ्या स्वरूपामध्ये आपल्याला साजरी करण्यासाठी प्लॅनिंग आतापासूनच खऱ्या अर्थानं सर्वांनीच केलं पाहिजे ताई। अगदी 400वी जयंतीची तयारी तुम्ही अगदी आजच्या शिवजयंतीपासूनच करा की आपल्याला 4 वर्ष काही प्रोग्राम करता येतील का, त्याच्यामध्ये काही वेगळ्या अनुषंगानं
400 पुस्तकाचं प्रकाशन असेल, काय 400 रक्त, काय जे काही करता येईल संपूर्ण गोव्यामध्ये काही करता येईल का, याचाही विचार ह्या व्याख्यानाच्या अगोदर मी सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जन्म शिवनेरीत झाला हे सर्वश्रुत आहे, परंतु त्यांचा जो धगधगता प्रवास होता 1630 ते 1680 हा धगधगतं जीवन होतं त्यांचं. संकट कुठून येत होती, कोल्हे लांडगे कुत्री, ज्या पद्धतीनं या 5-5 शाया छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती त्यांचं जे एम्पायर त्यांना उभं करायचं होतं, त्यांना जे हिंदवी स्वराज्य निर्माण करायचं होतं, ह्याच्यावरती अनेक आक्रमणं झाली, अनेक स्थित्यंतरे बदलली आणि त्याच्यामध्ये त्यांना वेदना, यातना, तह ह्या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागल्या. म्हणजे संकटावरती मात करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्य 6 जून ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशीला रायगडावरती स्थापन केलं. नंतर पुढे 6 वर्षाचं त्यांना आयुष्य लाभलं. जालन्याची शेवटची स्वारी झाली आणि त्यांचं निधन झालं. त्यानंतरच्या कालखंडामध्ये शंभूराजांनी जी 1680 ते 1689 बलाढ्य औरंगजेब ज्यावेळी 1682ला गोरामपूर करून दख्खनवरती आला आणि त्याला तोंड देण्यासाठी शंभूराजे सरसावले, अनेक मातब्बर सेनानी त्यांच्या सोबत आले, काही गद्दारही झाले. 1689ला ज्यावेळी शंभूराजांची निर्गुणपणे हत्या केली जाते, आता बालदिन आपण बालमास दिन साजरा करतोय सगळे संपूर्ण महाराष्ट्रात, UP, मध्य प्रदेश, बिहारमध्ये साजरा केला जातोय बऱ्याच ठिकाणी. त्यानंतर 1689ला म्हणजे 11 मार्च 1689 पासून तर 3 मार्च 1700 पर्यंत शिवाजी महाराजांचे दुसरे सुपुत्र अशा पद्धतीने एक कार्यक्रम घडवून हाडटात. त्या कार्यक्रमा खातीर जमिल्ल्या तरुणांक आणि अशा कार्यक्रम जगपी दरवर्षी या तरुणांक मार्गदर्शन आणि आमच्या सारख्या मनशांनी कितें करपाचें होय प्रश्न आसा. त्यामुळे मार्गदर्शन जर कितें करपाचें आसत जाल्यार ते गोळे साहेबान सांगिल्ल्या प्रमाणे शिवाजी महाराजांचे अनुकरण करचें. शिवाजी महाराजांनी जे 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 आदर्श आमच्या समोर दवरलेले आसात तांचे पालन करचें. काही व्यक्तिमत्वां शिवचरित्रान अत्यंत प्रेरणादायक आसात आणि सगळ्यात महत्वाचे तांणी म्हणल्या प्रमाणेच की आई साहेब माता जिजाबाई हांचे चरित्र हे एक अभ्यास करपा सारकी गजाल आसा. आमी शिवचरित्र तर सगळेच जाण म्हणटात, शिवाजी महाराज आमी सगळेच म्हणटात, पूण ज्या मातेन शिवाजी महाराज घडयलो ताजें चरित्र वाचलां काय कितें. आमी म्हणटात की तांणी म्हटलें एक राजस्थानाचें दुर्दैव की तांकां राजमाता मेळुना अशा पद्दतीची. आयज खरी गरज शिवाजी महाराज निर्माण जावपाची आसा काय जिजाबाई निर्माण जावपाची आसा. कारण जर एक जिजाबाई निर्माण जाल्ली आसत जाल्यार एक शिवाजी महाराज निर्माण जाल्ले आसा. त्यामुळे खरेंच तरुणांक मार्गदर्शन करून शिवाजी महाराज जा अशें सांगपाची गरज आसा काय तांच्या मातृशक्तीक एक उलो मारून सगळ्यांनी जिजाबाई सारखे आपल्या भुरग्यांक वाडोवचे आणि शिवाजी महाराज निर्माण करचे असो उलो मारपाची गरज आसा. ही एक प्रश्न आसा. त्यामुळे ताचें उत्तर आमी सगळ्यांनी सोदपाचें आसा. व्यवस्थापन, शिवरायांचं जलव्यवस्थापन हाजेर एक कोंकणी अकादमीचो हांव अध्यक्ष आसा. कोंकणी अकादमीच्या वतीन पणजे आज CMच्या हातान इनॉग्रेशन जाता त्या पुस्तकाचें. आणि आज ह्या टॉकाक आज दुसरें कोंकणीचें पुस्तक उजवाडा येता. हाचे पयलीं आनी एक पुस्तक डॉक्टर वर्षा चोडणकर हांणी उजवाडायलां शिवरायांचेर पुस्तक. राजर्षी शाहू महाराजांचेर व्हडलें पुस्तक अकल्पिता राऊत देसाय आणि आमची प्रमोदा मॅडम आमचे बरोबर शिकयताली. ह्या दोगांयनी मेळून राजश्री शाहू महाराजांचेर पुस्तक कोंकणीत अणकारला. आज मिथिल सरान हें पुस्तक उजवाडायलां ताका हांव अभिनंदन करता, परबी दिता. बहामनी राज्यशाय 13व्या शेंकड्याच्या मध्याक उदेली आणि 5 वेगवेगळ्या घटकांनी फुटली. तातूंत आदिलशाह आनी निजाम हे 2 आकर्शक अशी राजवटी मुखार आयल्यो. हो इतिहास घेवन मिथिलान सादारण 33 संदर्भ ग्रंथ वापरून 18 प्रकरणांनी शिवाजी महाराजाचे चरित्र उबें करपाचो प्रयत्न केला. आणि आज जशी महाभारत आणि रामायण ही 2 आमची महाकाव्यां आज लेगीत वाचली जाल्यार तितलीच टवटवीत दिसता. तशी शिवाजी महाराजाचेर कितल्या जाणांनी बरयलें
तरी सुद्धा पानान पान वाचले जाल्यार आज लेगीत तेच चैतन्य उभे जाता. इतलो महाप्रतापी शिवाजी महाराजांचे चरित्र. आज शिवरायाचं इतलेंच कर्तृत्व आशिल्ल्या म्हज्या थोड्या मित्रांक, थोड्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांक हाडामासाचें काम केल्लें, आपल्या रक्ताचें पाणी करून काम समाजान केल्लें अशा शिवस्वरूप गुरुस्वरूप लोकांचो आज सत्कार परत एकदा मल्लिकार्जुन कॉलेज करता. म्हाका याद जाता हांव मल्लिकार्जुन कॉलेजान प्रिन्सिपल म्हणून जॉईन जाल्लो 8 वर्सां पयलीं. तेन्ना शिवजयंतीचो कार्यक्रम ताच्या 3 वर्सां पयलीं कॉलेजान चलतालो, पण एका रुमा पुरतो तो सीमित आशिल्लो आनी एक वक्तो हाडलो आनी अर्द वरान 1 वरान तो कार्यक्रम पूर्ण केलो अशें ताचें स्वरूप आशिल्लें. त्या वेळार म्हाका याद जाता चेतनबाई उपाध्यक्ष आशिल्ले संस्थेचे आनी म्हाका ताणें सांगलें, पळय गेल्या 2 वर्सां तरी हांव शिवजयंतीचो कार्यक्रम आमच्या कॉलेजान पळयता, पूण त्या स्वरूप हे शिवजयंतीचे कार्यक्रम आपल्या तकलेंत आसा त्या पद्दतीचो कार्यक्रम आमच्या कॉलेजान करचो आनी तो तुवें फुडें करचो आनी आमी ताका तुका पाठबळ सगळें दिवपाक तयार आसा, म्हणून तूं ताच्या खातीर प्रयत्न कर. आनी राजेंद्रबाई आनी मागीर मंजुनाथ बाब ह्या तिगांच्या सहकार्यान आमी पयलो शिवजयंतीचो कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात काणकोण शहरान सगळे विद्यार्थी, सगळे शाळा, सगळे हायर सेकंडरींक बरोबर घेवन एक दबाजाचो कार्यक्रम आमी त्या वेळाचेर केलो. लक्षात घेयात कशी प्रेरणा, कशी एकदा किट्ट एकदा स्फुल्लिंग जेन्ना फुट्टा तेन्ना कशा पद्दतीचें वातावरण निर्मिती जाता ताचें एक सादें उदाहरण म्हणून हांव तेच पयलींच्यो 6-7 वर्सांच्यो गजाली सांगता. दुसऱ्या वर्सा शांबाबाब सकाळी कॉलेजान आयले म्हणपाक लागले, गेल्या वर्सा तुम्ही काय बरो कार्यक्रम केलो, सबंद शहराक तुम्ही इन्वॉल्व करून घेतले. एक वायट आनी खंताची गजाल आपणाक दिसता की काणकोणा एक 15 वर्सां पयलीं, म्हणजे 8 वर्सां अधिक 15 वर्सां, 15 वर्सां पयलीं शिवाजीचो पुतळो काणकोणांत स्थापन जावपाचो म्हणून प्रयत्न जाल्लो. राजेंद्र बाबा सारक्या लोकांनी थंय प्रयत्न केल्लो, पण फक्त वैयक्तीक हवे दावे, वैयक्तीक मतभेदा खातीर पयलो शिवाजीचो पुतळो जो गोंयान कदाचित पयलो जातलो आशिल्लो त्या वेळाचेर 20-25 वर्सां पयलीं थंय खीळ बसली. आमचे जेन्ना 2 वर्सां पयलीं आमी अशें ल्हानच्या कुडीन जाताले म्हणून मनोज बाबान सांगलें, तेन्ना हांवें ताका सांगिल्लें की बरो व्हडलो करुया, कितें तरी करपाक जाय. आनी संकेत बाबानूय सांगलें शिव जयंती सादो करपाक जाय म्हणून करपाची ना, कितें तरी तातूंत निश्पन्न जावपाक जाय. होच एक उद्देश धरून आमी थरयलें की आमी एक काणकोणच्या बऱ्या हिरोंक, जे कोण बरे नांवाजलेले मनीस आसा, खरेंच ते हिरो तांचो सत्कार करचो म्हणून. सादारणचे 35 हिरोंचे आमी सत्कार केले, जे दोतोरान सांगलें की ते आमचे जवळ जवळ शिवाजीत म्हणून. आनी म्हाका खूब बरें दिसता की हे शिवाजी हांचो सत्कार करून आमकां जी उमेद भोगता, आमकां जी उमेद जाता ती खरीच कौतुकास्पद आसा. कित्याक आमकां तेच मनीस आमच्या कॉलेजीन शिकिल्ले लोक, जे कॉलेजीन शिकिल्ले इतले वयर पावल्या, तांकां एक तांच्या कार्याची दखल घेवन तांकां तांचो सत्कार करपाचो होच आमचो निवळ हेतू. जन्म हो 1630, तो तेजो कालावधी हो इतलो आसलो की फक्त एक 50 वर्सां, 1680. ह्या कालावधीत महाराजान वयाच्या 16व्या वर्षीक हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. या हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करता आसतना एक ध्येय आसले की 18 पकड जाती सगळे बरोबर घेवन, सगळ्यांक जे जात धर्म किंवा दुसरे कितें हे धरनासतना सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें हे एक तेंचे ध्येय आसलें. अवघ्या 35 वर्सांक महाराजान म्हाका दिसता 422 किल्ले सर केले. इट वॉज नॉट अ इझी एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. त्या टायमार अशें आसलें की चारी बाजून डच आसलेले, पुर्तुगाल आसले, ब्रिटीश आसले, मोगल आसले, आदिलशाह आसले, कुतुबशाह आसले, हे सगळे चारी सायडीन आसले. त्याच हेतूंतल्यान पसून महाराजान 422 किल्ले सर केले. कितल्योश्यो कुतुबच्यो हे आसा, आदिलशाहाच्यो तेंच्यो सल्तनत आसताल्यो त्यो नेस्तुनाबद केल्यो. अशें महाराजाचे आमी पळोवपाक गेले, तेजे आचार विचार जे आसले, जे कौशल आसले, ते आमी आस्पदात करपाक गरज आसा. आज महाराजान तेन्ना आपले जे हे घडयले, राज घडयले, ते तलवारीच्या जोरार जर घडयले आसले तर आतां आमकां तलवार न्हू, आमकां पेन्नाच्या जोरार आमचे राज घडपाची गरज आसा. आमचे जे स्टुडंट आसा जावं खंयच्याय हेतूक आमी पेन्नाच्या आदारार, आमचो हांगा पत्रकार आसा तो आपल्या पेन्नाच्या जोराचेर
कोमरपंत तो आपल्या पेन्नाच्या जोराचेर कितलेशा लोकां फुडें आपले पावयता. तुमी जे क्षेत्रांत तुमचे जे क्षेत्र आसतले त्या क्षेत्राक महाराजाचे जरूर महाराजाचे आचार विचार घेवपाक जाय. तशेंच तुमी आपल्या पेन्नाच्या जोराचेर सगळ्या क्षेत्राक आपले आपले दाखोवपा. आज पळोवपाक गेल्यार तुमी शिक्षणा क्षेत्राक गेले न्ही जाल्यार देर इज अ कम्पिटिटीव एग्जाम चालू आसा. इट इज नॉट इजी. जो पर्यंत तुम्ही खंयच्याय हेतूक आनी जो भुरगो ज्या लेवलाचेर शिक्षण घेतनात ज्या लेवलाचेर कॉम्पिटिटीव एग्जाम आन्सर करतलो जाल्यार तुका खंयची तरी एकाडमी वचून त्या तरेन तुमी आपल्याक तयार करून घेवचें पडटा. ह्या धडचेचेर ह्या स्टुडंटांनी तुमी हें करपाची गरज आसा. आज आमी म्हणटा की आमची हिस्ट्री बरयली ना. आमी जाणा 1667 महाराजा फर्स्ट आयलो तो बार्देस. येवपाचें कारण म्हणल्यार तेजें की जेन्ना गव्हर्नर जो पुर्तुगाल गव्हर्नर आसलो तेणी एक फतवा काडलो की तुम्ही सगळे आपल्याक धर्मांतरण करचे. जर तर धर्मांतरण करचे करना जाल्यार तुमी सोडून वयचे. त्या हेजेर महाराज फर्स्ट आयलो तो बार्देसाक आनी बार्देस जिखोवन ताणें तातूंत 3 जे ते थिंगच्यान नांव घेतना 3 जाण पळोवन गेले आनी कोलवाळे झेलीक रावले. थंगा वचून तेणी तेंचो शिरशेत केलो आनी अशा तरेन तेणी 1667 साली बार्देस हो तालुको जिखलो. मुखार वता आसतना 1668 ताणें हाजी आमच्या सप्तकोटेश्वर देवाचे जिर्णोद्धार केले. त्यानंतर आम्ही मुखार वता आसतना 1675 जे 1675 मेन जो फोंडाचो फोर्ट आसलो तो आदिलशा कडेन आसलो. तो आदिलशा कडेच्यान तेणी काडून घेतलो जिखोवन घेतलो आनी त्या हेणी आमकां चार जे आमचे तालुका जे सांगे केपें काणकोण आनी फोंडा हे आमचे शिवाजी महाराजा अधिपती इथे आयले. तशेंच तेन्ना तेणी मेन म्हणल्यार ताजो तो एक हवालदार बाळ्ळी हांगा नेमलो. ज्या बाळ्ळी हवालदाराच्या तर्फे तेणी हांगा जे आमचे बेतूल आज जो फोर्ट आमकां दिसता दिमागात उबो आसा तो त्या बाळ्ळीच्या हवालदाराच्या तर्फे तेणी तो बांदून घेतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.